फिफा अंडर-17 महिला फुटबॉल कप हाच्या लोगो लॉन्चिंग ह्या कार्यक्रमाक माझ्या बरोबर उपस्थित असतात आमचे खेळा मंत्री माझे मित्र बाब गोविंद गावडे, राज्याचे CS पुनीत कुमार, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अजित रॉय, त्याचबरोबर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय गावडे आणि कोऑर्डिनेटर इनचार्ज ऑफ द फिफा मिस्टर अंकुश. माझ्या मुखार बशिल्ल्या उपस्थितांपैकी आसात माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री आणि चर्चिल क्लबाचे होल अँड सर्वे सर्व मिस्टर चर्चिल बाब, खासदार बाब विनय तेंडुलकर, बाकीचे सगळे आमदार हजर असतात, राज्याचे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे सेक्रेटरीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, गोंयांतल्या वेगवेगळ्या असोसिएशनचे हेड आज खासा करून ह्या सुवाळ्याक आसात. फुटबॉल मोगी वेगवेगळ्या भागांतल्यान हांगासर हजर आसात. सगळ्यांचे खास करून खूप खूप येवकार, तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन. भाशणाक सुरू करच्या पयली बाय वालांका आल्लेमांव हाजें हांव खूप खूप अभिनंदन करता. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचेर तेजी निवड जाल्या. सगळ्यांनी ताळयो मारून बाय वालांकाचे अभिनंदन करचें. गोंयकारांकूय खरें म्हटल्यार अभिमानाची गजाल आसा, बाय वालांका हे ऑल इंडिया फुटबॉलाचेर मेंबर म्हणून पावल्ले आसा. गोंयच्या गांवांतल्यान प्रत्येक कडेन ग्रावंड आसूं जाल्यार नासूं, बट गोंयचो प्रत्येक भुरगो फुटबॉल खेळटाना आमकां दिसता. आनी ताकाच लागून आमी पळयता की हाची सुरवात जर केन्ना जाली हे फाटीं वळून पळयत, हांव जस्ट हिस्ट्री काडून पळयतालो मुद्दामून. इन 1883 फुटबॉल मॅचीची म्हण किंवा फुटबॉल खेळपाक 1883 गोंयांत सुरवात जाल्ली आसा. निश्चितच म्हाका दिसता आनी ताज्या उपरांत फुटबॉल ही गेम गोंयांतल्या मागीर ती सावथाक आसूं किंवा नॉर्थाक आसूं प्रत्येक गांवांतल्यान खेळत गेले आनी प्रत्येकाक फुटबॉल खेळ हो सदोदीत आपलो खेळ असो दिसलो. आनी फुटबॉल मळाचेर गोंयांत खरोखरूच मागीर ब्रह्मानंद बाब आसूंनी, ब्रह्मानंद शंकवाळकर आसतलो, सावियो मेडेरा आसतलो, ब्रुनो कुतिन्हो आसतलो, महेश गवळी आसतलो, मंदावराव देसाय आसतलो, अशे कितलेशेच पडदळीत रत्नां गोंयान देशाक दिली आनी तांच्यांनी गोंयचें नांव खरोखरूच भारताच्या नकाशाचेर, देशाच्या नकाशाचेर येलें. तांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ब्रह्मानंद बाब आमच्या मदीं उपस्थित आसा. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. म्हाका दिसता गोंयाक अधिकृत फुटबॉल गेम स्टेट गेम हें डिक्लेरेशन आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी डिक्लेअर केलें की गोंयची स्टेट गेम म्हणून जाका डिक्लेरेशन गोंयची फुटबॉल गेम ही डिक्लेरेशन केलें आनी ताका खऱ्या अर्थात सरकार मान्यता जर मेळोवन दिली आसत जर ती स्वर्गेस मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी गोंयांत फुटबॉलाक सरकार मान्यता प्राप्त करून दिली. आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो फुटबॉल नॅशनल आनी इंटरनॅशनलचेर व्हरपी चर्चिल ब्रदर्स आसतलो, डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लब्स आसतलो, सालगांवकर फुटबॉल क्लब आसतलो, सेजा फुटबॉल अकाडमी आसतली, अश्यो वेगळीच फुटबॉल क्लब्स जेंच्यांनी प्रायवेट फुटबॉल क्लब दवरता आसतना आमी ताका म्हणटा की पदर मोड करून फुटबॉल क्लब चलयले. आनी ताकाच लागून देशांत खंयसरूय गेल्या उपरांत फुटबॉल म्हटल्यार काय लोक चर्चिलाक विचारता, डॅम्पो क्लबाक विचारता, आयजूय विचारतात. आनी निश्चित रित्या ह्या सगळ्यांचें नांव घेतलें हांव सगळे जितक्यो फुटबॉल अकाडमी आनी फुटबॉल क्लब्स प्रायवेट चलयतात तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. तांचेंय खरोखरूच खूब व्हड योगदान आसा एखाद्या राज्यांत एखादी गेम प्रमोट करपा खातीर. म्हणजे आपल्या परीत एक पॅशन आसची पडटा आनी फुटबॉला खातीर कितें जें आमी म्हणटा तें सातत्यात चर्चिलान दाखोवन दिला. फुटबॉला खातीर इज रेडी टू डू द एनीथींग ऑलवेज. सो अशा पद्दतीत बाकीचे सगळे क्लब्स जेंच्यांनी सातत्यात गोंयचें नांव फुटबॉलांत देश पातळीचेर व्हेलें. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता म्हणजे जेन्ना फिफा अंडर-17 फिफा वर्ल्ड क्लब जेन्ना इंडियेंत ऑर्गनायज करपाचें जालें तेन्ना खंय करचें हें जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना फर्स्ट टायम
म्हणजे अनुराग बाब ठाकूर आम्ही रिक्वेस्ट करच्याय पयलीं म्हणजे स्वतः खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी वी आर रेडी टू ऑर्गनायज इन द स्टेट ऑफ गोवा यू आर रेडी टू होस्ट काय म्हणून म्हटल्यार येस ऑफकोर्स वी आर रेडी टू होस्ट म्हणूनच तर म्हणजे तांच्यांनी डायरेक्टली गोंयांत आमकां होस्ट करपाची संद ही गोंयांत दिली त्या बद्दल हांव खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांचेय खूब खूब अभिनंदन करता आणि निश्चितच त्या निमित्तात म्हाका दिसता आमी ज्या पद्दतीची स्पिरीट ज्या पद्दतीचे आयोजन आणि आज लोगो लॉन्चिंगाक पळयले इतके दीस सगळे जाण आमच्या मंत्री बाब गोविंद गावडे हाका कला मंत्री म्हणजे कला मंत्री म्हणूनच वळखताले म्हणून म्हाका दिसता फिफा अंडर-17 जाल्या उपरांत क्रीडा मंत्री म्हणून खूप बऱ्या पद्दतीन वळखताले ताणें आपली पॅशन फॉर फुटबॉल पॅशन फॉर द खेळा खातीर तांच्यांनी ह्या लॉन्चिंग कार्यक्रमांतल्यान जावन दिली सो खूप खूप अभिनंदन निश्चित रित्या ह्या लॉन्चिंग कार्यक्रमान आतांच हांव कोऑर्डिनेटर बाब अंकुश हाच्या कडेन उलयतालो इज बींग अ कोऑर्डिनेटर तो प्रत्येक लॉन्चिंगाक प्रत्येक स्टेटींत वता आनी प्रत्येक स्टेटींत वचून तो सगळे लॉन्चिंग इव्हेंट पळयता ताजें म्हणणें आसा की ह्या पद्दतीचें लॉन्चिंग खंयच्याच स्टेटींत करूंक ना सो कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द मिस्टर गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज एंटायर टीम इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चिंग ह्या कार्यक्रमाचे तांच्यांनी घडोवन हाडलें त्या बद्दल खरोखरूच ताचें खूब खूब अभिनंदन निश्चितच रित्या आमी फिफा वर्ल्ड कपच्यो जवळपास 16 पेक्षा चड मॅची आमकां खूब जाणांक इंटरनॅशनल मॅच पळोवपाची संद सातत्यात विशेष करून भुरग्यांक जे भुरगे फुटबॉल खेळटात किंवा गांवागांवांतल्या भुरग्यांक मॅच पळोवपाची संद म्हणजे ही मेळटली आणि त्याच पद्दतीन त्यांचे आयोजनय जातलें आमी सातत्यात गोंय सरकार फुटबॉला खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करीत आयिल्ले आसा जावं ते गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स हांच्या वतीन जवळपास 17 पेक्षा चड जाग्यार म्हणजे 30 पेक्षा चड जाग्यार आमची सेंटर्स चलता आणि तातूंतल्यान जेंट्स आसतले किंवा लेडीज आसतली धाकल्या धाकल्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचें काम वाळपय पासून काणकोण पर्यंत आमी गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन आणि खंयचेच सरकार खंयच्याच राज्यात अशा पद्दतीन भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर सेंटर चलयना ओन्ली द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ह्या पद्दतीची सेंटर चलयता आणि ज्याची सुरवात अगेन मनोहरभाई पर्रीकर आसतना जाल्ली जेणे करून फुटबॉल पॅशन भुरग्यांच्या मदीं क्रिएट जावची भुरग्यांक क्रेज आसची आनी ज्या भुरग्यांक खेळपाची संद आसा फक्त इंटेन्शन इतकेंच किंवा गांवांतलो भुरगो जो खेळटा तो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावतलो आसत जाल्यार ताका आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा आणि म्हणून तर त्याच बरोबर म्हाका दिसता गोवा फुटबॉल एसोसिएशन हे बी विच इज एफिलिएटेड टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाच्या कडेन आसात तांकांय सपोर्ट प्रत्येक फावटी आमी पळयता की गोंय सरकारच्या वतीन गोवा फुटबॉल एसोसिएशन हाज्याय फुडें तांकां जो जो सपोर्ट जाय त्या एसोसिएशनाकूय बी सपोर्ट दिलो वयतलो पण फक्त म्हाजी रिक्वेस्ट एककीच आसा की गोंयचो तरणाटो जो खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर खेळपाक सोदता तेका संद दिवची प्रत्येक फावटी आमी भायरसून कोणाकूच हाडून संद दितले हे न्ही तर आमचें मेन इंटेन्शन आसा गोंयांतलो भुरगो आमकां नॅशनली आनी इंटरनॅशनलाची पावपाक जाय आनी म्हणून तर गांवागांवांतल्यान भुरगो फुटबॉल शिकोवन फुडें येवचो आनी ताका नॅशनल लेवलाचेर खंय तरी संद मेळची म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो म्हाका दिसता हे लॉन्चिंग पळयल्या उपरांत फुडल्यो मॅची आणि सगळ्यो अशाच पद्दतीचे इव्हेंट आणि सपोर्ट आमी पळयता की ही जबाबदारी फक्त खेळा खात्याची न्ही एकाच क्रीडा खात्याची जबाबदारी न्ही ही जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा जाल्यार एखादो इंटरनॅशनल इव्हेंट आमी गोंयांत ऑर्गनायज करता जाल्यार इट इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मागीर जावं ते हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले जावं ते PWD डिपार्टमेंट आसतले जावं ते बाकीची सगळी डिपार्टमेंट्स जेन्ना आमी इनवॉल्व जातले जेन्ना आमी सपोर्ट करतले तेन्नाच तांकां इव्हेंट जो आसा हो खूब बरो इव्हेंट करपाची संद आणि त्याच बरोबर लोकांनी म्हणजे बसलेले म्हणजे आमी म्हणटा की MLAs आसतले रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले ज्या ज्या जाग्यार आमी जसो जसो सपोर्ट करपाक मेळटा इवन द प्रेस मिडिया किंवा आमी पळयता की बारीकशी चूक जाली जाल्यार विसरून आमी बरें कितें आसा
हे फुडें व्हरपाचें, कारण इंटरनॅशनल फिफा वर्ल्ड कपात आमी गोंयचें नांव व्हड करता आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करप आनी इव्हेंट कितलो बरो जातलो आनी गोंयचें नांव कितले इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयतलें ही संद आमी सोडपाक जायना. हांव निश्चितच खात्री बाळगिता की पुराय ह्या सगळ्या इव्हेंटात आमी सगळे जाण वांटेकारी जातले आनी पुराय सपोर्ट बाब गोविंद गावडे, कॅप्टन ऑफ दीस फिफा वर्ल्ड कप, हाका आमी सगळे जाण, आय एम जस्ट द रेफरी टू गिव द विसल, बट एक्चुअल द कॅप्टन विथ द ऑर्गनायझर इज मिस्टर गोविंद गावडे. फॉर द ऑर्गनायझर्स निश्चित रित्या की आमी सगळे सरकाराचो पुराय सगळे डिपार्टमेंट्स तुमच्या बरोबर आसतले आणि आमी सगळे जाण एक खूप बऱ्या पद्धतीचे आयोजन आमी अशा पद्धतीत करून दितले. आमची फुटबॉला खातीर आशिल्ली पॅशन आमी सातत्यात आमी दाखोवन दितले. हांव परत एकदा हांव निश्चित रित्या फक्त आनी एकदा मेन्शन करता जे गोविंद गावडेन सांगले, ऑल इंडिया मलखांब एसोसिएशनाचे बाब सुदेश गावडे हो गोंयांतलो तरणाटो प्रेसिडेंट जावप गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ताजेंय हांव अभिनंदन करता. गोंयचे भुरगे ऑल इंडिया लेवलच्या एसोसिएशनाचेर बरे बरे पोस्ट गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांतल्यान आमी इतल्या वयर वचप आनी येदे व्हडले पोस्ट होल्ड करप गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आनी निश्चित रित्या अशाच पद्दतीत जे भुरगे आमचे फुडें येता तांकां सपोर्ट करपाक खेळा मळाचेर आसतले, क्रीडा मळाचेर आसतले, कला क्षेत्रांत आसतले, एव्हरी इनोव्हेटिव्ह फिल्डात आसतले, आमी सगळ्यांचो तेंको हो सातत्यात आमी सगळे जाण फुडें व्हरतले. गोंयांत वेगवेगळे फुटबॉल ग्राउंड आमी वेगवेगळे कडेन पळयता आनी सरकारानूय बी इन्फ्रास्ट्रक्चरात कितलेशेच पयशे घातले आमी सगळ्यांनी पळयता. बट वायट केन्ना दिसता मुद्दामून सांगता की ज्या फुटबॉल क्लबाचें हांव जेन्ना इनॉग्रेशन करून येता आनी जेन्ना एका वर्सान परत त्या फुटबॉल ग्राउंडाचेर वता थंयसलो ग्रास सुद्दां नासता. म्हणून सरकार ह्या फावटी ठरयला सरकारान, हांव ऑलरेडी आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलां, आमी जॉयंटली आमी आमचे जे क्लब्स आमच्या बरोबर येवन जे मेंटेन करपाक तयार आसात, फुटबॉल ग्राउंड मेंटेन करतले, लोकलाकूय खेळपाची संद दितले आनी प्रोफेशनली मॅची तेजेर खेळयतले. असो जॉयंट कोलॅबोरेशनान फुटबॉल क्लब्स आनी गव्हर्मेंट गोंयांतले मॅक्सिमम ग्राउंड आमी मेंटेन जावपाक जाय. कारण केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचे न्ही, आमचे आसा, गोंयकारांचे आसा, खेळांतल्या खेळकारांचे आसा, क्लबाचे आसा. आनी म्हणून तर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जर ग्राउंडाचे लिस्ट काडीत, जावं तो क्रिकेटचो ग्राउंड आसतलो किंवा जावं तो फुटबॉलचो ग्राउंड आसतलो, मेंटेन करपाची जबाबदारी फक्त सरकाराची न्हय तर ती सगळी आमची आसा, खेळगड्यांची आसा. आनी म्हणून आज हांव डिक्लेअर करता की ह्यान फुडें जॉयंटली इन कोलॅबोरेशन विथ द क्लब्स आमी ते मेंटेन करपा खातीर जे फुडें येता तांकां सपोर्ट करतले. ग्राउंड मेंटेन जावपाक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी हाका सपोर्ट करचो अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित रित्या म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना गोंयांत खेळा मळाचेर आमकां एक फिफा वर्ल्ड कप आमी आयोजन करता. एक फिफा फीवर आयच्यान सुरवात जाल्लो आसा सगळ्या, आनी खास करून आमी म्हणटा की आमच्या चलया भुरग्यां खातीर आमी फिफा वर्ल्ड कप डेडिकेट करता. निश्चित रित्या मॅक्झिमम प्रिफरन्स हे वर्ल्ड कप पळोवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ही आमच्या चलया भुरग्यांक मेळची, आमच्या भयणींक मेळची. त्या खातीर हे वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कपच्यो गोंयच्यो मॅची आमी आमच्या भयणीं खातीर डेडिकेट करता. देव बरें करूं.